बायलांच्या सुरक्षे खातीर कराटेचे वर्ग सुरू करचे म्हणून मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक पत्र बरयतले अशें गोय प्रदेश युवा काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी माहिती दिल्या। शुक्रारा गोय प्रदेश युवा काँग्रेसीन वास्को वाठारांत जाल्ल्या लिंगीक अत्याचाराच्या बळीचे समर्थन करपा खातीर पणजे आझाद मैदानाचेर शांतिकायेचें आंदोलन केलें। गोंयान बीजेपी सरकारान आपल्या दोळ्याचेर पट्टी बांधल्या, तांकां कांयच दिसना, तांकां फक्त दिसता जमनी। पूण जेन्ना आमच्या बायलांचेर अत्याचार जाता, ह्यो केसी येता, तेन्ना तांणी तांच्या दोळ्यांचेर पट्टी बांधल्या। सदांच तुम्ही पळयला आसतले 2012च्या पयलीं मोर्चा बीजेपी महिला मोर्चा अशे रस्त्यार न्हिदिले। आज जेन्ना बायलांचेर अत्याचार जाला, ती घरान न्हिदली आसतली, मे बी तांकां बरी पोझिशनां मेळ्ळी आसतली, त्यो बायलो न्ही आसतली किंवा तांची भुरगीं रस्त्यार येना आसतली। आज आम्ही सांगतात बीजेपी सरकार जो म्हणता बेटी बचाव बेटी पढाव, बायलो आता भुरग्यांक फॅमिली आता चलयांक जन्म दितात। आज चली जन्माक येतकीर आवय बापूय खुश जाता, तांकां शिक्षणय दिता। पूण हे सरकार कितें गॅरंटी दिता की म्हजे चलयेक फाल्यां दोतोर करतकीर ताजे कडेन थंय अन्याय जावचो ना, ताज्या आंगार हात कोण घालचो ना, हे कोण सांगता? आज भुरगीं इंजिनियर जातात, दोतोर जातात, ॲडव्होकेट जातात, पण ते घराकडेन पावसर आवय बापायचे काळीच धडधडतात। खंय गेली तुमची पिंक फोर्स? ना व्हडल्या पिंक फोर्साचे जेन्ना इनॉग्रेशन जाता, व्हडलो इव्हेंट व्हडलो खंय आसात? आज जे बस स्टँड्स आसात किंवा ज्यो पब्लिक प्लेसीस आसा, हाका मॉनिटर करपाक खंय तुमचे पोलीस आसात? थंय पोलीस दवरात। कित्याक काय म्हणल्यार आमकां थंय उबे रावतना सुरक्षा दिसपाक जाय की आपूण हांगा एकले ना, लास्ट बस सुटली जाल्यार तो पोलीस युनिफॉर्मान थंय आसा, ही सुरक्षा सरकारान दिवपाक जाय। आम्ही सरकाराकडे मागता आणि दुसरे आमचो डिमांड असा, आम्ही शिक्षण मंत्र्याक एक मेमोरंडम दितले की तुम्ही पुलीस येतात, न्हिदून उठून येतात, ताजे पयली आमकां स्वताची सुरक्षा करपाक तुम्ही क्लासेस घेया। कराटे, जुडो ज्यो क्लासेस आसा, सेल्फ डिफेन्स क्लासेस फ्रॉम 7 स्टार्ट करात। कित्याक काय म्हणल्यार फाल्यां एकली बायल बस स्टँडार उरल्या, चली उरल्यार ताका दिसपाक जाय की आपूण आपले रक्षण करपाक शकता।